in government school only 21% schools have computers. 95% aided school have computers. And 95% unaided school also have computers. Whereas when we compare it to Delhi, Delhi is almost 100% computers available in all schools, whether it's government or aided or private. So, हांगा issue असतो जसं रॉक बाबा सांगले की why government schools cannot provide this type of facilities when government is boasting about development. आमचे मॉडेल बरे आसा म्हणटा, दिल्लीचे पळय आमचे मॉडेल बरे आसा अशें करून म्हणटा जाल्यार ही 21% स्कुलांनी कंप्युटर कित्याक? तांकां कित्याक तुमी डिप्राय करतात? आणि ताका लागून जो एनरोलमेंट जो आसा तो जसं हांवें म्हटलें फक्त 25,000 एनरोलमेंट आसा हे दोन प्रिपरेटरी आनी फाउंडेशन लेवलाचेर आणि स्कुलांनी थोडो आसा, हायर सेकंडरी थोडो आसा. सो हो देंवता आनी मागीर रिजन की सरकार दिता ना भुरगे थंय येना आनी कितें आसा आमी मागीर बाकीचे विशय हे करून वी आर ट्रायंग टू इम्प्रूव. बट आवर कन्सर्न इज नॉट दिस प्रेझन्स ऑफ ऑर एब्सेंस ऑफ कंप्युटर. आवर कन्सर्न इज फॉलिंग स्टँडर्ड ऑफ गव्हर्नमेंट स्कूल्स compared to Delhi where government schools are doing much better than other type of schools. So why government, when chief minister himself is a education minister, why he cannot actually improve this situation? Computers is one, there are so many other things. जर तुम्ही तर टीचर्सुय पळयले जर टीचरांची कितलीशी शॉर्टेज आसा, फाटल्या स्टेपाक ताणें एडवर्टायज केले अजूनही थोडे पोस्ट भरूना. सो हो जो विशय आसा म्हणजे आता हांवें जशें म्हटलें की 4 स्कुलां अशी आसा ते 0 एनरोलमेंट आशिल्ले एज ऑन मार्च 34. आज त्या स्कुलांचे कितें जालें वेदर दे हॅव क्लोज. थंय 16 टीचर आशिल्ले, ते टीचर तुमी खंय धाडले? एस्टोनिशिंगली 238 सिंगल टीचर स्कूल्स आसा. त्या शाळेत एकूच टीचर 1st to 4th सगळ्यांक शिकयता आणि अशे 3,142 भुरग्यांक सिंगल टीचर स्कूल शिकयतात. आणि गव्हर्नमेंट जेन्ना आमी एक एलक्यू विचारलेलो ब्रूस सिल्वा की तुमचे आमच्या स्कुलांनी कितले सिंगल टीचर स्कूल आसा आणि ते कशे तुम्ही मॅनेज करता 4 स्टँडर्ड. गव्हर्नमेंट म्हणटा तांकां आमी ट्रेनिंग दिता, तांकां आमी हाव टू डू मल्टीग्रेड टीचिंग. म्हणजे इट इज लायक एक पयलीं तुमी दुयेंस करतात मागीर ते दुयेंसाचेर उपाय म्हणून भलतेच आनी कितें तरी. म्हणजे एकाच वर्गान एकाच क्लासान 4 स्टँडर्डचे भुरगे बसतात विच इज पॅथेटीक. हाव कॅन दिस बी अलाव? आणि ताका लागून भुरगे गव्हर्नमेंट स्कुलांनी येना. देर इज एम्पल ऑपॉर्च्युनिटी. चडश्यो गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल जी आसात ती आज रिपेअर केल्ली आसा एटलीस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन पर्पज आनी कितें तरी. आणि थंय गव्हर्नमेंट शूड टेक स्पेशल स्टेप्स. But unfortunately, government is not doing anything to improve the enrollment of government schools, which will in turn help the weaker section of the society. आज शिक्षणाचे प्रायव्हेटायझेशन जाता थंय we cannot afford, lot of people cannot afford this education. But if government, which is a priority, primary education, not only primary, all other education should be made free, but at least primary education should be free. ते जर मेळना जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. म्हणून आमी हो जो कंप्युटर्स इज जस्ट वन थिंग एंड इट इज सीन ओनली 21% गव्हर्नमेंट स्कूल्स आर हॅव्हिंग कंप्युटर्स. सो म्हाका दिसता कित्याक कंप्युटर ना? जेन्ना पयलीं गव्हर्नमेंट लॅब दिताली, पयलीं गव्हर्नमेंट भुरग्यांक लॅपटॉप दिताले, आज ती स्कीम बंद आसा, लॅपटॉप ना. मदीं टॅब दिले ते ना. रिजन्स काय ना. कित्याक दिता तेजेय रिजन सारके ना, कित्याक दिना ताजेय रिजन सारके ना. आता हांवें गेल्या 10 वर्सांन हायर सेकंडरी जो आसा गोंयच्यो हायर सेकंडरी 11-12 10 वर्स जाली तांकां एकूय कंप्युटर दिल्लो ना. गव्हर्नमेंटान ताजेर क्लॅरिफिकेशन दिवचें वाय दे आर डिप्रायड ऑफ दीस लॅब्स, कंप्युटर लॅब. फाटली 3 वर्सां आमचे कडेन रिप्लाय आसा असेंब्ली 3 वर्सां देयर वॉज नो ग्रांट गिवन टू परचेज कंप्युटर्स और सेट अप कंप्युटर लॅब्स फॉर आयसीटी इक्विपमेंट इन द स्कूल. जे कितें येता ते थ्रू CSR लोकांनी घेतला वा खंय तरी फंडांतल्यान घेतला आणि अशें करून एडेड स्कुलां दे आर अपडेटिंग देयर कंप्युटर लॅब. So it's a serious issue when we are going to digital age. आणि जेन्ना मदीं कोविडाक लागून सुद्धा जेन्ना शिकप हें जालें ऑनलायन तेन्ना ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी म्हाका दिसता आसपाक जाय आणि ताजेर म्हाका दिसता गव्हर्नमेंटान प्रायोरिटी दिवपाक जाय. पूण ते दिनात आणि ताका लागून हे जे इश्यू आसा. आमी अंदूचो एनरोलमेंट मागलेलो. आता हो जसो म्हटला आमी 3 लाख सुमार लास्ट इयराचो अंदूचो एनरोलमेंट जेन्ना आमी जुलयान मागलो तेन्ना गव्हर्नमेंट हॅज रिप्लायड की दॅट इज बीइंग अपडेटेड. नाव स्कूल जेन्ना जुनान सुरू जाता विदिन 1 month यू शूड हॅव सम डेटा कितें तरी आसपाक जाय. अंदू भुरगे कितले आसता गव्हर्नमेंटाक खबरच ना. ऑगस्ट जालो तेन्ना सुद्धा ऑगस्टाच्या सेशनान गव्हर्नमेंट हॅज रिप्लायड दॅट दिस डेटा इज अंडर प्रिपरेशन. आता जेन्ना असो डेटा युडीज जी ऑन ऑल इंडिया लेवल डेटा इज टॅब्युलेटेड अँड गिवन सेम फॅसिलिटी कॅन बी सेट अप फॉर द लोकल or this can be used and we can have proper planning. Immediate government can take action. So जेन्ना data driven तुम्ही म्हणता government e-governance
You should have this data at the tip of your fingers. That's what we would like to suggest government. Or data initially जेन्ना तुम्ही घेतात, immediately you come to know खंयच्या स्कूलान कितले भुरगे आसा, खंय भुरगे ना, खंय we have to shift something, where we have to give resources. So म्हाका दिसता the pathetic state of government of Goa in terms of education is exposed by the central government agencies, and this data they cannot deny na or wrong data. कित्याक चडशे अनएम्प्लॉयमेंटाचे डेटा हे खंयच्या एजन्सीचो सरकार सांगता ना ना तो रॉंग आसा, डेटा कॅप्चर मेथड सारके ना. हो स्वता गव्हर्नमेंटाचो आसा. दिस इज फेड बाय यू ऑल, सो यू कॅनॉट डिनाय दिस. एंड देर इज अ डायरेक्ट कंपॅरिझन. जशें म्हटलें बिहार आसा, बाकी स्टेट आसा, वेर वी स्टँड हे सगळे थंय दिसता. आणि म्हाका दिसता the data is telling this government or these leaders something. You have to do something for the future generation. With that concern we have taken this press. आणि सालमन हाजेर चड फुडले उलयतले. थँक्यू. सगळ्यांक नव्या वर्साची खूप खूप बरी. आयज जो विषय आसा तो इतको महत्वाचो आसा की आमचे जे फुडली पिळगी आसा, आमचो जो फ्युचर आसा, तेंचो खंय तरी एक व्हडलो छळ तेंचे कडेन जाल्लो आसा. आनी तुमी एक अशी हे क्रिएट करूंक सोदता सोसायटी, तेतून इन्फॉर्मेशन एंड टॅक्नॉलॉजीक निग्लेक्ट करता. हे जे भुरगे आसा जेन्ना तेंचे कडेन कॉम्प्युटर ना, आनी एक न्यूज आनीक येता 3 दीस पयलीं की स्टेट 30% आपले फंड्स यूज फक्त केला, बाकीचे ते युटिलायज करपाक मोबिलायज करपाक पावले ना. म्हणजे कितें, तुम्ही यांचे जे इंटरॅक्शन मधले जे कम्युनिकेशन आसा आणि त्यांचे जे सिस्टम आसा ते कितले फ्लॉज जाल्ले आसा सरकाराचे, आणि ते न्हिदता, ते डिपार्टमेंट्स आहा ते न्हिदता. हाजेर तुमकां कळटा की हे कितले न्हिदता ते, आणि हेजेर स्ट्रिक्ट तेंच्यांनी कारवाई करूंक जाय, ते मोबिलायज करपाक. आणि ह्यो ज्यो इतले जे शॉर्टकमिंग्स आसा त्यो कशे कवर अप करूंक जाय. तुम्ही पळयता आमच्या एज्युकेशनाचेर आमच्या गोंय राज्यात जो बजेट आसा तो आसा 9.5%. इफ यू कंपेर दिल्ली जे आसा ते आमचो 21% आमी बजेट दवरला फक्त एज्युकेशनाक. तेजे उपरांत आमचे जे हांगा भुरगे आसा तांकां एडवान्स टॅक्नॉलॉजीचो जो हे आसूंक जाय, टच आसूंक जाय, तो खंयच दिसना. दिल्ली थंय एक टॅक्निकल असो एक फेर जाता, ते फेरान एक भुरग्यांक एक असो सिस्टम तयार केला, जेन्ना गाडयेन तुम्ही बसले आणि अल्कोहोल तुम्ही कंज्यूम केला वा तुमकां झेम येता, तो सेन्सर डिटेक्ट करता आणि बंद करता. ह्या 12 वर्साच्या भुरग्यांक केलं. कितें करूंक पावलो, कितें कॉम्प्युटर गावले तेका, कितें करूंक पावलो, इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी आशिल्ली. आतां तेका ह्या आमच्या गव्हर्नमेंट स्कुलात टायपरायटर हाडून दितले कॉम्प्युटर काढून की आमी फाटीं वचपाचें चिंतता. आख्खे हितून पळया सरकाराचो जो रिपोर्ट आसा तो मायनसानूच गेल्लो आसा. खंयच्याय फिल्डान पळय सरकार जे आसा बॅकफुटाचेर आसा, फुडें काय ती दिसत ना. ह्या वर्सा युडीसचे जे रिपोर्ट येयला की 1 कोटी जे स्टुडंट्स आहा तेंच्यांनी एनरोलूच करूंक ना स्कुलान. 1 कोटी 2023-2024 तेंचीच रिपोर्ट आसा. म्हणजे हो कितलो व्हडलो दुर्दैव आमच्या भुरग्यांकडे जाल्लो आसा ते तुम्ही पळोवंक शकता. आता येता हे जे स्टाफ सिलेक्शन कमिशना 22,000 एप्लिकेशन्स येयले जॉबा खातीर. तेतून कितें केलें, 1 वर्साचे तेंच्यांनी म्हणला की एक्सपिरियन्स जाय म्हणून, नाल्यार आनी येवपाचे. म्हणजे तुम्ही पळोवंक शकता की आमची अनएम्प्लॉयमेंट कितली डेंजरस स्थितीन आसा गोंयची. आमचे भुरगे कितले अनएम्प्लॉयड आसा आणि त्यांच्या खातीर काय तरी व्यवस्था आमच्या सिस्टमान लॅक जाल्ली आसा, ते दिवपाक, ते डिलिव्हर करपाक पावले ना. आता तेतून तुम्ही पळयता हे जे HR आमचे ह्युमन रिसोर्स जे जाल्ले आमचे परवरी, थंय 15 लाख रुपये काढून घेतले. 50-50 रुपयाचे फॉर्म हे करून सेल करून हेंच्यांनी, आणि इतको व्हडलो छळ केलो आमचे जे स्टुडंट्स आहात तेंच्या वांगडा, युथा वांगडा. ताजे कितें जालें, ताजी मागणी अजून आमी जे थंय मेमोरेंडम दिल्लो तेजो आन्सर आमकां अजून मेळूंक ना. आणि इंटरव्यू जे आहा ते सुरू जावंक जाय आशिल्ले, अजून कित्याक जावंक ना, तर तेजे सुद्धा गव्हर्नमेंटान जे आसा ते आन्सर दिवंक जाय. दुसरे एक आनी मुद्दो आसा, IPHP जे आसा, म्हणजे आमचे जे मेंटली चॅलेंज जे भुरगे आसा, स्पेशल चिल्ड्रन म्हणटा तांकां, जेंकां त्रास जाता, त्या भुरग्यां वांगडा खूब मोठे अन्याय जाल्ले आसा. तांकां ती सर्टिफिकेट जेन्ना दिवची पडटा IPHP, ताका कितलो डिले करून ह्या भुरग्यांक जेंकां वाचपाक येना, कळपाक येना, एक मोठे हे जाल्ले आसा प्रॉब्लेम.
तुम्ही पळयत जाल्यार नॉर्थ डिस्ट्रिक्टान तांकां हे असले स्पेशल चायल्डांक केटर करपाक एकूच डॉक्टर आसा डायरेक्टरेटान म्हापसा एकूच आनी आख्खो नॉर्थ गोवा ताका रिपोर्ट करता. ही IPHB सुद्दां हे आमचे जे चिल्ड्रन्स आहा भुरगे आहा खूबच म्हत्वाचे आसा. ताजेर सुद्दां आमचे एज अ ओपोजिशन आमचो धर्म आसा की ह्या भुरग्यांचो फ्युचर आमी राखूंक जाय. धन्यवाद.